हे शुक्रारा सांजेचे चित्र. पॅरा टिचर्स निमाणी शिक्षण खात्याच्या भायर येऊन धरण्यांक बसल्यात. सरकारान आतां आमकां 144 लावून 144 सेक्शन लावून आमकां सेक्रेटरिएटा कडेन आमी जी धरणी धरिल्ली थंयच्यान आमकां हालयला. जरी ती ऑर्डर स्पेसिफिकली आमचे खातीर काडला, आमकां हेरास करपा खातीर. जरी ती ऑर्डर आमच्या अगेन्स्ट आसली जाल्यार आमकां त्या ऑर्डरीचो सीएमान जी ऑर्डर काडला त्या ऑर्डरी रिस्पेक्ट दिवन आमी लॉ एंड ऑर्डर हातांत घेनासतना आमी आमचे जे स्ट्रायकचे धरणी जी आशिल्ली ती आमी हांगा एज्युकेशन डिपार्टमेंटा कडेन वळयल्ली आसात. हे शुक्रारा सकाळचे चित्र. ब्रेस्तारची सबंद रात विधानसभा कॉम्प्लेक्सा भायर काडल्या उपरांत सकाळी सरकारान 144 जमावबंदी आदेश लावन तांकां विधानसभा कॉम्प्लेक्सा भायर काडली. ऑर्डर 25 तारखेक तुमकां जॉइन करपाक सांगला. हे जर रेरे जाले तुमचे तेय वतले जे चान्स तुमकां आसा पळय जॉबाचे कित्याक सांगता तुमकां आतां जर एरेस्ट जाले तुमचे जे जॉब आसात तेय वतले. तुमकां ऑपॉर्च्युनिटी दिता डिस्पोज जावपाक. आमी दिता ऑपॉर्च्युनिटी from 500 meters from main gate भायर रावपाचें. This is only 50 meters. ब्रिज क्रॉस करून कोणची सायडीन राव. होय ते पॉजणार आहे का? ना पॉज ना, स्टॉप डायरेक्ट. तुमका बरे भाषेन कळना. ऑलरेडी 144 is imposed. You cannot be here within 500 meters. We are enforcing the law. तुमचे किती प्रॉब्लेम कालचे भशेन आजूय महिला काँग्रेसवाली पॅरा टिचर्सच्या आदाराक म्हूण आयिल्ली. मात कालच्या प्रकारा उपरांत टिचरांनी तांकां आतां कडेक दवरल्या. टिचरींक खंय बेठोच राजकीय हस्तक्षेप नाका, निमाणे महिला काँग्रेस येवन मिडियाक म्हळी. आमकां खंय तरी दिसपाक लागला की हांकां भायर उडोवपाचो प्रयत्न चालू आसा.
हांकां खंय तरी कुशीन काडून खंयची तरी न्यू टिचऱ्यो ज्यो आमच्यो आसा पळय तांकां हाडपाची ती प्रयत्न चालू आसा. आमी महिला काँग्रेस काल आमचेर मारफूट जाल्या ताचेर निशेध करता एंड आर सपोर्ट वील कंटिन्यू फॉर दीस पॅरा टिचर्स टील देअर डिमांड्स आर मेट. बट वी महिला काँग्रेस वी आर ऑन रिकॉर्ड आफ्टर मीटिंग चेअरमॅन ऑफ गोवा बोर्ड गजानन भट to please go and join tomorrow. We condemn the attitude of this government. Number one, because they have failed to regularize these para teachers who have long-standing experience in those posts and who deserve sympathetic consideration and regularization. तिनसांज जाता म्हळ्यार आतां D.Ed शिकिल्लीं भुरगीं आंदोलनाच्या तयारीन शिक्षण खात्या भायर दिश्टी पडपाक लागल्या. तांचो जॉब खंय B.Ed वाल्यांक वता. फ्रॉम 2009 टू 2016 हांगा अनएम्प्लॉयड आहा. ट्रेन करून 2 वर्सांची ट्रेनिंग घेवन सुद्दां D.Ed टिचरी बेकार आसा. म्हणजे जी पास आउट जाल्यार तांकां फर्स्ट प्रेफरन्स दिया आनी तांकां पयलीं जॉबाक लायात. आनी B.Ed टिचरींग रिक्रुटमेंट केले 324 टिचरां. पण तांकां तेंचे जे करिक्युलम आसता तेंच्यांनी मिडल स्कुलाक शिकोवप. पण आनी आमी इतलीं वर्सां जर बेकार वचून आमचो कांयच विचार सरकारान केल्लो गेलो ना. आतां पळय आमकां ज्यो B.Ed टिचर्स आहा पळय तांकां प्रायमरी लेवलाक शिकोवपाक तेंच्यांनी घेतला. सो आमी इतल्या मजगतीं सर्व शिक्षा अभियानान ऑर्डर काडल्या. ऑर्डरीन आसा ते अशे 25 तारखे मेरेन सेवेन रुजू जाता ते पॅरा टिचर्सांचो कॉन्ट्रॅक्ट चालू उरतलो. जे कोण रुजू जायना तांचो कॉन्ट्रॅक्ट रद्द करतले. रुजू जाता त्या टिचरींक नॅशनल पोर्टलार रेजिस्टर करून 6 म्हयन्याचो कोर्स करूंक मेळटलो. स्ट्रायक फाटल्यान घेतले म्हणजे कितें जालें आमी न्हू आमकां आतां मेळपाक निलेश काब्राल आनी प्रसाद गांवकर येयलो. ओके. आनी तेणी कितें सांगलां आमकां जे NIOS सर म्हटले DLED ते एक्चुअली 2 वर्सां पिरियड आसले न्हू. तेणी आमकां 6 वर्सां दिता म्हणला की सर्कुलर आतां पळय न्हू आपण 5 दिसान नाल्यार 10-15 दिसान दिता म्हणून. ओके. जॉइन जातली पूण सॅलरी पळय आमी स्केल डिमांड केल्ली ती लमसम सॅलरी दिता म्हणटा. आनी तो NIOS पळय आमकां 2 वर्साचो पिरियड दिल्लो तो आपण 6 इयर्स पिरियड दिता म्हणटा. आनी दुसरी म्हटल्यार आमी ते जे आमकां नेट बी मेळना म्हणून सांगलेले पळय न्हू तो कितें म्हणटा नॉर्थ गोवा आनी साऊथ गोवा आमकां ते स्टडी सेंटर ओपन करता म्हणटा. मजगतीं निलेश काब्राल आनी प्रसाद गांवकर पॅरा टिचरींक मेळ्ळे. फुडल्या 15 दिसांनी नोटीस काडटा म्हूण तांणी उतर दिला. टिचरांनी आतां आंदोलन फाटीं घेतलां म्हूण कळटा. प्रुडंटा खातीर तुकाराम मराठे आनी ओंकार फळारी.